आमचे हे जे इन्स्टिट्युशनल झोना आमचे कडेन सायडीन ITI आहा ऑलमोस्ट 700 भुरगीं आहा. हेजे विसिनिटी भितर आमची चेतना स्कूल जे 265 to 70 भुरगीं आसा. आनी हांगा खंय तरी एक गॅसाचो इशू म्हणजे खंय तरी CNG गॅस स्टोरेज आनी पायपलायनी दिवपाचो विशय सांगले. हेजे कडेन म्हजे कडेन ते येयल्ले खूब पयलीं आनी तेन्ना सांगलें आमी इंडस्ट्रियल सिटीन ताका 300 स्क्वेअर मीटर जागो दिता आनी खंय तरी ते फॉलोअप अशें गव्हर्मेंटाचे इंडस्ट्रियल सिटी म्हणजे फॉलोअप करूंक पडटा. खंय तरी सोंपो उपाय म्हणून कोणा कडेन प्रायवेट जागो घेतलो आनी थंय आतां बांदता. आमी ऑलरेडी म्युन्सिपालिटीन ताका सील मारला आनी ताका हे एरिया भितर करपाक हांवें CMOकूय पत्र बरयलां. हांवें ऑलरेडी मिनिस्टराक PCD मिनिस्टराक पत्र बरयलां की तांकां कशें जाणां परमिशन दिवपाक जायना आनी हांव टाणपणीन आसा तांकां हेजे सायडीन इंडस्ट्रियल स्टेट आहा तांकां 300 स्क्वेअर मीटर आमचे कडेन आसा दिवपाक. तेणी सगळे हो इन्फ्रास्ट्रक्चर 300 स्क्वेअर मीटर इंडस्ट्रियल स्टेट घालून कांय फरक पडना. हे सगळे तेणी करूंक पडटलें. पूण हांव फिजिकली कितें आसा आमदार सरकाराचो आनी सरकाराचे एगेन्स्ट वचप पूण मातशें त्रास जाता. पूण हे जी गोश्ट जी आसा हेजे खातीर हांव सरकाराच्या एगेन्स्ट वचपाचो तयारी आसतलो. मूव करून इंडस्ट्रियल स्टेटीक व्हरतले. हय इंडस्ट्रियल स्टेटीन जागो आसा. आमचे इंडस्ट्रियल स्टेटीन जागो आसा. गोवा हँडीक्राफ्ट्साचो जागो आसा 16-17 हजार स्क्वेअर मीटर आनी तितून भितर आमी तेन्ना CSR अंडर एक ते पयलीं वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट येवचे पयलीं वेस्ट स्टोरेज सेंटर वीथ आमचे कॉम्पॅक्शन करून ती शेड बांदलेली आशिल्ली आनी तेजे सायडीन इतलो आतां कांय यूज करना. पयलीं स्टिलाचो यार्ड आसताले तितून भितर हांवें ऑलरेडी आमचे गोवा हँडीक्राफ्ट 300 स्क्वेअर मीटर तांकां लीज करचो अशें तांकां सांगला ते रेडी आहा दिवपाक. हे खंय तरी सोंपेपणां जाता लोकांक त्रास करपाचो विशय हो करपाना. आमकां गोंयांत चड गॅस कनेक्शन घरांनी वचपाक जाय पूण नॉट एट द कॉस्ट ऑफ दी स्मॉल चिल्ड्रन आनी विदीन इन्स्टिट्युशनल झोन. टोटली इलिगल. चीफ ऑफिसर आनी म्युन्सिपालिटी इज वर्किंग ऑन इट. ताका सील मारला. प्रोसेस चालू आसा आनी दे वील रिमूव इट फ्रॉम देट. दॅट्स माय एश्युरन्स.